एवरीवन, वेलकम टू विदेश क्लासेस. या व्हिडिओन आम्ही फिजिकल जिओग्राफी ऑफ गोवा फॉर सीबीटी 2. सो ज्या पोस्टाक जिओग्राफी ऑफ गोवा आसा अंडर द सिलेबस तेंच्यांनी तो व्हिडिओ कंटिन्यू करात. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट, लोकेशन ऑफ गोवा. सो गोवा इज सिच्युएटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया. ओके, सो तुम्ही हांगासर आमच्या कंट्रीचो मॅप पळोवपाक शकता. सो सगळ्यांक खबरच आसतली, गोवा हो सिच्युएटेड हांगा आसा. ओके, आणि ही जी साइड आसा पळय तेका वेस्टर्न कोस्ट म्हणटले. ओके, सो तुम्ही हांगासर विथ द हेल्प ऑफ पिक्चर पळोवपाक शकता. ही जी आसा ती, ओके, ही जी आसा ती वेस्टर्न कोस्ट. ही जी डार्क ब्लू आसा ती आणि ही लाईट ब्लू आसा ती ईस्टर्न कोस्ट. ओके, आम्ही मेन फोकस हेजेर दवरया, वेस्टर्न कोस्ट. ओके, सो आता कोस्ट जो आसा आमचो गोवा जो आहा तो खंयच्या कोस्टाचेर सिच्युएटेड आसा जाल्यार तो हांगा तुम्ही पळोवपाक शकता. ही जी लायन हांगासून येता पळय कोंकण कोस्ट. ओके, मागीर कन्नडा कोस्ट, मागीर कन्याकुमारी कोस्ट आणि ही दुसरी अदर साइड कोस्ट. ओके, सो आमचो गोवा जो आसा तो कोंकण कोस्ट जी आसा त्या कोस्टाचेर सिच्युएटेड आसा. नेक्स्ट, it lies between the states of Maharashtra north and Karnataka south and east. सो गोवा जो आसा तो इन बिटवीन स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र आणि कर्नाटकाच्या मध्ये आसा. सो नॉर्थ साइडीक महाराष्ट्र आसा आणि साउथ ईस्ट. ओके, साउथ ईस्ट बिलो आणि ईस्ट अदर साइड. सो साउथ ईस्टाक कर्नाटका आसा. ओके, नेक्स्ट, वेस्टर्न बाउंड्री इज द अरेबियन सी. सो वेस्टर्न बाउंड्री म्हटले, सो वेस्टर्न ही जी साइड बाउंड्री जी आसा ते साइडीक खंयची सी आसा, अरेबियन सी. ओके, तुम्ही हांगासर पळयले जाल्यार ही जी आसा एरिया ती अरेबियन सी. ओके, सो तुम्ही सो जर तुम्ही मॅप पळयलो जाल्यार तुमकां कळटले की ही साइड जी आसा ती अरेबियन सी आसा. नेक्स्ट, गोवाची कॅपिटल आसा ती पणजी. सो गोवाची जी फुल एरिया आसा ती 3702 स्क्वेअर किलोमीटर. ओके, सो इतकी एरिया आसा. नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट, physiographic division of Goa. So Goa can be divided into. So गोवा जो डिवाइड झाला असा, सो गोवाची जी एरिया जी डिवाइड झाली असा ती इन द कोस्टल प्लेन्स, रिवर व्हॅलीज असा, प्लॅट्यूज असा आणि वेस्टर्न घाट्स असा. ओके, सो आता कोस्टल प्लेन्स म्हणजे खंयची एरिया तुम्ही हांगासर पळोवपाक शकता. ही जी स्काय ब्लू कलरान जी एरिया असा. ओके, सो ती एरिया कोस्टल प्लेन म्हणजे अबाव द सी लेवल जी ही एरिया असा. ऑन द मॅप तुम्ही पळोवंक शकता जाल्यार ती एरिया आसली ती कोस्टल प्लेन. मागीर सेकंड जी आमचो गोवान इन्क्लूड आसा ते रिवर व्हॅलीज. डिफरंट रिवर्स ह्यो अवेलेबल आसा, ह्यो तुमकां खबर आसतली इन गोवा. सो माउंटन रिजनांसून जेन्ना आफ्टर द रेन वॉटर फ्लो जातले और अदर पार्ट्स ऑफ एरियेनसून जेन्ना उदक येतले, ओके, सो ते फ्लो जावन सगळे अशे येवन खंय तरी हांगासर ओशन ऑर वी कॅन से सी जॉईंट जातले. ओके, सो ते वॉटर कॅरी करपाचे काम जे आहा ते कोण कॅरी करता, रिवर करता. ओके, सो ह्यो डिफरंट रिवर्स गोवान अवेलेबल आसा. सो त्यो खंयचे खंयचे रिवर्स आसा ते आमी पळयतले. मागीर प्लॅट्यूज. आता प्लॅट्यूज म्हणजे खंयची एरिया अबाव द कोस्टल एरिया जी आसा ती प्लॅट्यूज लँड. ओके, सो ज्या एरियेन आमी घरा बांदूंक शकता, फार्मिंग करूंक शकता, और वी कॅन से सेटलमेंट और कन्स्ट्रक्शन्स. ओके, जी कितें एरियेन आमी करूंक शकता पळय ते प्लॅट्यू लँड आसतले. ओके, नेक्स्ट, वेस्टर्न घाट्स. सो हांगासर जी ग्रीन एरिया दिसता पळय ही जी आसा ती वेस्टर्न घाट्स म्हणजे माउंटन एरिया, और वी कॅन से हिली रिजन. ओके, सो ह्या 4 पार्ट्सान आमचो गोवा जो आसा तो डिवाइड जाला. म्हणजे कोस्टल प्लेन्स एरिया आसा, रिवर्स आसा, प्लेट्यूज आसा एंड वेस्टर्न घाट्सूय आसा. नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, वेस्टर्न घाट्स. सो हांवें तुमकां सांगले की ह्यो जो एरिया आसा ती वेस्टर्न घाट्स. ओके, ग्रीन जी आसा ती एरिया. ओके, सो सो इतली एरिया जी आसा हांवें तुमकां पेन थ्रू दाखयता. सो ही एरिया आसा ती वेस्टर्न घाट्स. So located in the eastern part of Goa. So western Ghats जो आसा तो located आसा at the eastern part of Goa.
सो नोन लोकली एज द, सो आम्ही वेस्टर्न घाटाक कितें म्हणटात, सह्याद्री हिल्स. नेक्स्ट हो एक इम्पॉर्टंट पॉइंट, हायेस्ट पीक इन गोवा. सो हायेस्ट माउंटन जो आसा इन गोवा तो संसोगड पीक, अबाउट तो मीटर कितलो आसा 1026 मीटर. सो वेस्टर्न घाट जो आसा तो रिच इन फॉरेस्ट एंड बायोडायवर्सिटी. नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, रिवर्स ऑफ गोवा. सो आम्ही या पॉइंट थ्रू पळयतले मेजर रिवर्स. सपोज तुमकां क्वेश्चन विचारलो जर विच रिवर्स आर द लायफलायन ऑफ गोवा, जाल्यार मांडोवी रिवर आणि जुवारी रिवर. ओके, सो हे ऑप्शनान आसा जाल्यार तुम्ही ते सिलेक्ट कराच. सो मांडोवी रिवर ही लार्जस्ट रिवर बेसिन इन गोवा. ओके, सो हे पॉइंट्स दिल्या. सगळ्यात चड उदक जे स्टोर आसा पळय ते मांडोवी रिवर, आणि कवरिंग नॉर्थन इन्क्लुडिंग, सो ही खंयचे खंयचे सो खंयचे खंयचे एरिया मांडोवी रिवर कवर करता, इन्क्लुडिंग सत्तरी, बिचोलीम आणि बार्देस तालुका. ओके, सगळे उदक जे आसा ते इन दॅट कितें जाता, फ्लो जाता. नेक्स्ट जुवारी रिवर, लॉंगेस्ट रिवर इन गोवा. सपोज तुमकां क्वेश्चन विचारलो द लॉंगेस्ट रिवर इन गोवा, जाल्यार जुवारी रिवर. इट स्ट्रेचेस फ्रॉम द नेत्रावली फॉरेस्ट टू अरेबियन सी. सो अरेबियन सी हांवें तुमकां द मॅप दाखयल्लो. सो फ्रॉम द नेत्रावली फॉरेस्ट टू अरेबियन सी ते उदक फ्लो जाता. नेक्स्ट तेरेकोल रिवर आसा. नेक्स्ट शापोरा रिवर इन, सो शापोरा रिवर जी आसा ती नियर वागातोर बीच जो आसा थंयसर फ्लो जाता. नेक्स्ट साल रिवर, नेक्स्ट साल रिवर ही फ्लॅट व्हॅली इन साउथ गोवा. ओके, नेक्स्ट ताल्पोना रिवर. सो दिस आर द मेजर रिवर्स जो, सो दिस आर द मेजर रिवर्स जो गोव्यान आमच्या आसात. ओके, सो तुम्ही हांगासर पळोवपाक शकता थोड्यो ज्यो रिवर्स आसा तेंची हांवें हांगासर नांवां दिल्या. शापोरा, मांडोवी, साल, ओके, सालेली, ताल्पोना, तेरेकोल. सो हांगा थोडे रिवर्स आसा ते तुम्ही हांगासर पळोवपाक शकता. सो हांगासर ही एरिया जी कॅप्चर केल्या. ओके, सो ही जुवारी, सो सगळ्यात लॉंगेस्ट रिवर. ही जी फुल एरिया ग्रीन कलरान जी आसा ती मांडोवी रिवर. सो ही जी एरिया फुल आहा पळय थंय हांगासर मांडोवी रिवर फ्लो जाता, म्हणजे तेजी वे आसतली. ओके, मागीर साल रिवर हांगासर. ओके, मागीर ताल्पोना, काणकोण. ओके, सो अश्यो ज्यो रिवर्स आसा त्यो फ्लो जातल्यो. नेक्स्ट लॉंगेस्ट रिवर, जुवारी रिवर इज द लॉंगेस्ट रिवर इन गोवा. Next point, climate. Goa experiences a tropical monsoon climate. So 3 seasons जे गोव्यान डिवाइड झाल्या. सो आम्ही हे फ्रॉम द स्कूल आम्ही लर्न करी दिले. समर सीजन, देन monsoon and the winter and the winter season. सो हेचे मंथ्स याद दवरा तुम्ही. समराचे मार्च टू मे, monsoon इन अदर वर्ड्स आम्ही रेनी सीजन म्हणू शकता जून टू सप्टेंबर. विंटर डिसेंबर टू फेब्रुवारी. सो एवरेज एन्युअल रेनफॉल जो गोव्यान असता तो अबाउट 250 टू 350 सेंटीमीटर. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट, सॉइल टाइप्स म्हणजे माती. ओके, कसले कसले तरेचे माती अवेलेबल आसा इन गोवा. सो लॅटराइट सॉइल जी मोस्ट कॉमन, सो मोस्ट कॉमन म्हणजे चडशी अवेलेबल आसा इन गोवा लॅटराइट सॉइल. सो तुम्ही हांगा पळोवंक शकता जे आम्ही चिरे म्हणटात ऑर ब्रिक्स. ओके, सो त्या मातयेनसूनच ते तयार झाले असता. ओके, सो ती लॅटराइट सॉइल. नेक्स्ट एल्युवियल सॉइल आणि सँडी कोस्टल सॉइल. नेक्स्ट नॅचरल व्हेजिटेशन, ट्रॉपिकल एव्हरग्रीन फॉरेस्ट. द ट्रॉपिकल एव्हरग्रीन फॉरेस्ट हे मेनली फाउंड इन द वेस्टर्न घाट्स. सो जी हांवें तुमकां वेस्टर्न घाट एरिया दाखयली पळय ती म्हणजे आमी फॉरेस्ट एरिया म्हणूंक शकता. सो जंगल जंगल म्हणूंक शकता. सो ती एरिया जी आसतली पळय ती वेस्टर्न घाट्स. सो ही चडशी अवेलेबल आसा खंय, सत्तरी, धारबांदोडा, सांगेम आणि काणकोणा. ओके, सो ह्यो प्लेसीस हांवें दिले, सो त्यो नोट डावन करून तुमी दवरात. मागीर नेक्स्ट सेमी एव्हरग्रीन फॉरेस्ट ही खंय अवेलेबल आसा, अराउंड द फूट हिल्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स. ट्रॉपिकल एव्हरग्रीन फॉरेस्ट हे सारखे डीप फॉरेस्ट आसता, दाट जंगल आसता ते, बिकॉज ऑफ हेवी रेन्स थंयसर पडटा म्हणून. सेमी एव्हरग्रीन फॉरेस्ट म्हटल्यार जी एरिया ज्या एरियेन झाडां आसात बट त्यांची झाडांची पानां जी असतात ती मागीर झडटात. ओके, सो ती एरिया जी आसा पळय ताका कितें म्हणटले, सेमी एव्हरग्रीन आसतले. अराउंड द फूट हिल्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स म्हणजे जी सकयली बिलो जी एरिया ऑफ द वेस्टर्न घाट्साची, लायक सत्तरी, केपे, सांगेम आणि प्लेस, सो त्या एरियेन मीन्स त्या एरियेक रेनफॉल जो असता तो मिनिमम असता, म्हणजे जितलो वेस्टर्न घाट्साचेर असता त्यापेक्षा कमी असता. सो बिकॉज ऑफ दॅट
पानां बीन कितें जाता, झाडांची लिव्स आसता त्यो फॉल जाता, पडटात. ओके, सो ते जे फॉरेस्ट आसतले ते सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट. मागीर नेक्स्ट मँग्रोव फॉरेस्ट अलोंग एस्च्युरीज एंड रिवर माउथ. सो मँग्रोव फॉरेस्ट अलोंग एस्च्युरी, सो हे जे तुम्ही हांगासर पिक्चरान पळोवंक शकता. ओके, सो हे मोस्टली तुम्ही रिवर साइड पयले आसतले. ओके, सो जेन्ना ऑर एल्स तुम्ही फेरींसून वयतना रिवर साइड जी झाडां आसता. ओके, सो त्या झाडांक आमी कितें म्हणटले, मँग्रोव फॉरेस्ट अलोंग एस्च्युरीज एंड रिवर माउथ. एस्च्युरीज म्हणजे जे रिवर आनी सी कनेक्ट जावपाची जी प्लेस आसा पळय, त्या प्लेसीक आमी एस्च्युरीज म्हणटले. ओके, सो ही जे मँग्रोव फॉरेस्ट मोस्टली खंय मेळटा, अलोंग द मांडवी, जुवारी, शापोरा, साल, तेरेखोल रिवर, एस्च्युरीज आनी रिवर माउथ. मीन्स त्या प्लेसीर तुमकां मँग्रोव फॉरेस्ट मेळपाक शकता, म्हणजे तुम्ही मँग्रोव फॉरेस्ट पळोवपाक शकता, हे तुम्ही पळोवपाक शकता. नेक्स्ट वायल्ड लायफ सँच्युरीज एंड नॅशनल पार्क्स जे इन गोवा आसात ते. सो भगवान महावीर नॅशनल पार्क, देन बोंडला वायल्ड लायफ सँच्युरी, कोतिगांव वायल्ड लायफ सँच्युरी, मादय वायल्ड. सो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वायल्ड लायफ हे जे सँच्युरीज ऑर वी कॅन से पार्क हे बिल्ड केले. ओके, नेक्स्ट इम्पॉर्टंट बीचीस. सो कलंगूट बीच, बागा बीच, कोलवा बीच, मिरामार बीच, पालोलेम बीच. ओके, आनीकूय बीच आसात. सो हे इम्पॉर्टंट बीच. मागीर नेक्स्ट हे इम्पॉर्टंट पॉइंट्स जे तुम्ही नोट डावन करून दवरात. सो कॅपिटल ऑफ गोवा पणजी, हायेस्ट पीक संसगड, लॉंगेस्ट रिवर जुवारी, लार्जेस्ट रिवर बेसिन मांडवी, क्लायमेट जो आसा तो ट्रॉपिकल मॉन्सून. सो 3 टायप्स ऑफ मॉन्सून जे आमी निकते पयलेच. मेन सॉइल जी आसा ती लेटराइट सॉइल. नॅशनल पार्क भगवान महावीर नॅशनल पार्क. कोस्टलाइन लेंथ, सो कोस्टलाइन जी लेंथ आसा वेस्टर्न कोस्ट हांवें तुमकां दाखयल्ली वेस्टर्न कोस्ट, सो ती कितली आसा टोटल आमची 105 किलोमीटर. ओके, सो अशे तरेन हो जो फिजिकल जिओग्राफी ऑफ गोवा पार्ट 1 व्हिडिओ जो आसा तो हांवें कंप्लीट केला. सो मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द जिओग्राफी ऑफ गोवा हांव तुमकां इन द सेकंड व्हिडिओ, आनी तुमी ह्या व्हिडिओ थ्रू नोट्स तुमी, सो हांवें हे जे नोट्स तुमकां प्रोवायड केले ते तुमी स्क्रीन. सो टेस्ट लिंक जी आसा ती हो व्हिडिओ, आणि इफ यू लायक द इन्फॉर्मेशन जाल्यार प्लीज व्हिडिओक लायक करात.